शुक्रार 19 जानेर मुखेल बोल. पूण मागीर सावलूचे आवरणाची दाविदाक खोंत भोगली. नियाळाक आदार, राग, तिडोक आनी कुन्नाटकाय दुसऱ्यांचें जिवीत बरें करूंक म्हाका आदाराचें न्हय, पूण म्हजेंच जिवीत वायट कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत सावलू राजा नाटकायेन बरोवन सैनिकांक घेवन दाविदाक मारूंक एंगेडीच्या ओरोण्यांत वेता. पूण थंय दाविदाक एक संदी फावो जाता सावलूक जिवेशी मारूंक. आपूण राजा जावंक दाविदाचे सैनीक ताका हें देवान दिल्लें भाग म्हूण उगडास कोत्तात आनी सावलूचो जीव सोंपूंक बूद दितात. पूण दावीद ही ताळणी नाकारता, सावलूचो जीव राखता आनी आपल्या सैनिकांकूय ताचो जीव काडिना जावन खोरायेन शिडकायता. पूण लीप चोरयां तो फकत सावलूच्या आवरणाची देख कातरता, एक पुरावो कसो. जरूय सावलू नाटकायेन आनी रागान दाविदाक जायते त्रास कोश्ट दिले आनी ताचो जीव काडूंक संदी आसली, तरूय दाविदाच्या काळजान ताचो राग नासलो. नाटकायेन भरून वायट करतात तीं आपलेच जिवितान कितें उणें आसा तें दाखयतात. क्रिस्ती जिवितान आमी दुसऱ्यांचे खुशालकायेन खुशाल जावंक जाय आनी असलें नातें आमकां अदीक घोटाय आनी एकामेकाचो सांगात दिता. कोणूय आमकां नाकारतलो वो आमचे सोवे विस्वासघात कोत्तलो हाचे आमकां भिरांत आसची ना. तेच परी आमचे ल्हान चुकींचो लेगून आमकां दाविदा भशेन खोंत भोगूंक जाय. म्हजो थाराव, जिवितांत राग कुन्नाटकाय पयसावून दुसऱ्या सोवें खुशालकायेन जिवंक वावुरतेली.